मोगाच्या बा भयणांनो, जेन्ना तुमी शाळेंत शिकल्यात तेन्ना तुमकां घोडेक उगडास आसतलो. तुमी 10वेंत आसले तेन्ना हांगा ओल्ड गोवा 10वेंतल्या भुरग्यांक रेतीर जातालो आनी थोड्यांक तुमकां उगडास आसतलो. तो रेतीर आमकां फादर जॉर्ज दिसा, तो ह्या संवसारांत ना, पूण तो रेतीर आमकां भुरग्यांक 10वेच्या भुरग्यांक दितालो. आनी जर भुरगीं आपली इत्सा दाखयतात पाद्रीपणाची, पाद्री जावपाक, तांकां तो परत आनीक सोनवारा आयताराक अशें विकेंडाक आपयतालो. तो रेतीराचें घर हांगाच वयर आसा, दुसऱ्या माळ्यार लायट्स ऑफ द वर्ल्ड म्हणून. तें आजुनूय चालूच आसा. पूण होच फादर जॉर्ज दिसा तुमकां उगडास आसा जाल्यार कशे परेन आपल्या उतरांनी देवाचें उतर आमकां तो परगडटालो तेन्ना आमी कशे परेन आकर्शीत जावन ताचें उतर आमी आयकताले आनी कितलेंच आमकां बरें दिसतालें. म्हजें तरी पाद्रीपणाचें बी पेरलां तें म्हटल्यार हांवें हांगाच पेरलेलें आसा आनी तें फादर जॉर्ज दिसाक लागून. कित्याक हांवें कितलींचशी रेतीराक ताच्या हाता खाला केल्लीं आसात आनी रेकलेक्शनूय केल्लें आसा. कित्याक कितें तरी म्हाका ताच्या जिवितांत दिसलां तें म्हाका आकर्शीत करता. आनी होच फादर जॉर्ज दिसा आमकां बरें उतर, बरें देवाचें उतर परगटून बरी वागणी करून आमकां अशी वाड फुडें घातलेली आसा आनी आमचे भितर तें पेरलेलें आसा. आनी होच म्हजो अनुभव आसलो जाल्यार हो तुमचोय अनुभव आसतलो अशें म्हाका दिसता. हें सांगूंक म्हाका कित्याक गरजेचें, कित्याक जरी तर होच जेजुईट संस्थेचो फादर जॉर्ज दिसा इतलो आकर्शीत आमकां भुरग्यांक करीत जाल्यार तसोच सांत इनास सांत फ्रांसीस शावेराक आकर्शीत करता. आनी जेन्ना सांत फ्रांसीस जो आपलें चिंततालो, व्हडपण चिंततालो, व्हडलें नांव जोडूंक चिंततालो, तोच सांत फ्रांसीस आतां देवाचे सेवेंत एक नांव व्हड जोडटा. तोच सांत फ्रांसीस शावेर पळयता की हें जें म्हजें गिन्यान जें आसा वो आपणें जें आसा तें हांव देवाचे सेवेंतल्यान करूंक शकता. आनी हें सांत इनासान सांत फ्रांसीस शावेराक दाखोवन दिलें. आनी ताका जेन्ना ही जबाबदारी दिली इंडियेक वचूंक आनी हें करूंक, तो आयलो हांगा. तो आयलो कित्याक ताका खरो मोग आसलो देवाचो आनी जेजूचें सगलें जिवीत ताणें चाखलेलें म्हणटा तशें. आनी तोच जिवीत जें ताणें चाखलेलें आनी देवाचो मोग चाखलेलो तो दुसऱ्यांक दिवंक तो इंडियेक येता. आनी जरी तो येता तो कसले परिस्थितीन येता, खूब आडखळ आसता ताका. हे परिस्थितीन जेन्ना तिका आडखळ आसता, पूण म्हाका जेन्ना खरो मोग देवाचो आसा तेन्ना ही आडखळां कशीय तरेन पयस करूंक शकता आनी हांव फुडें पावल मारूंक शकता. आनी तशेंच सांत फ्रांसीस शावेरान केलें. आनी आयची वाचपां आमी पळयता, आमकां दाखयता की जेन्ना आमी कसले सेवे चाकलें करूंक येता ती आमच्या जिवितान आडखळी येतात. पयलें वाचप घेतलें जाल्यार आमी पळयता जुसे, ताचेच भावच ताचेर कुडनाटकाय करतात आनी ताचेच भाव ताका जिवेशी मारूंक कोत्ताले, पूण आसूं चुचुरे म्हणून ताका ते भांयत उडयतात. पूण होच जो आडखळीक आयिल्लो तांचो भाव जुजे, तोच तांकां ताच्या आडखळीन तांकांच पावता. ते पासत हांगा शुभ वर्तमानांत आयज मी आयकलां, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशाक संदीचो फातर. जो कोणाक नाका आसता, जे आमी लोकांक पळयता, तातूंतच एक मुखेलकाय आमकां पळोवंक मेळटा. आनी अशें आमच्या जिवितांत केन्ना ना केन्ना घडटाच. पूण जरी तर आमी आळखोली अनुभवल्यो आसा जाल्यार
त्यो आळखोळी आमी ताकाच लागून फुडें पावल मारचे ना आमच्या जिवितांत वा आमच्या कार्यांत की आमी फाटीं सरता और आमी आडखोलीक लागून भियेता. सान फ्रांसिसान शावेरान दाखयल्लें आमकां कसली तरी आडखोड आसा जाल्यार ताणें फाटीं सरोंक ना, तो फुडें गेलो. ताका कसली आडखोड आसतली आसलीत, पयलो तो इंडियेक येतना आत्वो गांव ताका, आत्वे शार ताका. त्या आत्व्या गांवांत आत्व्या शारांत तातूंत ताका उलोवपाची भाशा जाय. तो भायलो मनीस जावन ती इंडियेची भाशा ताका सोजमोवपाक जाय, ती उलोवपाक जाय, सोजमणी काडपाक जाय. हें सगलें ताकी आडखोळ ताका आसली. पूण ही आडखोळ ताणें कांयच आपली कशी करूंक ना, पूण ती आडखोळेक ताणें पावल फुडें मारून कसली तरी आडखोळेक पयस करून ताणें फुडें आपलें जिवीत सारून गेलो आनी आपलें कार्य करीत गेलो. कित्याक खरें आपोवणें आमी पळयता सान फ्रांसिसाच्या जिवितांत. कित्याक हें आपोवणें ताणें आपल्या जिवितांत नियाळ केलें. लिसनिंग द कॉल म्हणटा आमी ताका. आपल्या जिवितांत हें आपोवणें ताणें नियाळ केलें आनी तें देवाचे इच्छे प्रमाणे ताणें पाळलें. कितले फावट आमी आमचें खरें आपोवणें आमी नियाळटा. तें आपोवणें कसलें जावं, तें काजरे जिवीत जावं, दोतोर जावं, इंजिनियर जावं, कसलें जावं, पूण आमी तें नियाळूंक जाय. आनी तें फकत म्हज्या फायद्याचें पुरतें न्हय, पूण दुसऱ्या सेवे चाकरेन कशे तरेन हें म्हजें आपोवणें हांव शार्ती पावयतलों हें आमी चिंतूंक जाय. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्या सेवे चाकरेंतल्यान तें आमी पाळटा आनी शार्ती पावयता तेन्नाच की देवाची कृपा आनी देवाचो मोग आमचे सवें आसा. तर मोगाच्या बाब भयणांनो, आमी सान फ्रांसिसाच्या कृपेची नोवेना कोत्ताना मागोया आमी एकामेका पासत की हो सान फ्रांसीस सावेर जाणें देवाची इत्सा आपल्या जिवितांत पाडली, आपले आपोवणें ताचेर नियाळ करून ताणें फुडें पावल मारलें. तशेंच आमकां ताणें कृपा दिवंक खरे करून आमी आमचें आपोवणें ताचेर नियाळ करुया. आनी कशे तरेन आमचें आपोवणें म्हाका उलो मारता आयच्या संवसारांत हांवें कशें पावल मारचें, खंयचे सुवातेर पावल मारचें, कशे तरेन आमी म्हज्या जेजूच्या मोगाक जाबाब दिवचो. तर हो नियाळ करून आमी जें आमच्या भितरल्यान आमकां आवाज उलो मारता, हो पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलयता आनी सांगता तें आमी पाळचें. तर हीच कृपा आमी आयच्या मिसांत मागुया एकामेका पासत आनी भोव करून सान फ्रांसिसाच्या शावेराच्या कृपेंतल्यान आमी मागुया ही आमची कृपा आमचे पासत. ही जावंक आमी खरोखर आमच्या आपोवण्याचें नियाळ करूंक आनी त्या आपोवण्याक आमी बरी देखीन कान दिवंक आनी फुडें पावल मारूंक हेंच जावन आमचें मागणें आयच्या नोवेनांत.